तर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयज येयली म्हणून. कित्याक हांवें 40 हाऊस पिक्चरान काम केलें. हिंदी, मराठी, इंग्लीश, तेलुगू, कन्नड, फ्रेंच केल्या, हॉलिवूड केल्या. सो कॉमेडी केन्ना करूं 9 डिफरंट रोल केले आनी फर्स्ट टायम म्हाका चान्स मेळ्ळो. प्रजतान सांगलें त्याली की आहा एक करपाक. सो म्हणलें एक चान्स मेळ्ळ्या. सगळे रोल केल्या पूण कॉमेडी करूंक ना. एंड फर्स्ट टायम इन माय लायफ हांवें म्हणलें कॉमेडी करुया बिकॉज आय लव डुईंग कॉमेडी. कित्याक कॉमेडी यू कॅन क्रिएट युअर ओन लॉट ऑफ एक्सप्रेशन आनी ते. आनी आय हॅड अ टफ टायम विथ अनिकेत. अनिकेत इज अ डायरेक्टर. कॅमेरा फाटल्यान सांगूंक जाता पूण इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ओनली एक्टर्स कॅन डू. टफ टायम म्हणल्यार बरो भशेन सांग. मागीर एक्टिंगा तुका स्टार्ट जावचे पयलीं बंद करची. देन वी हॅड अंडरस्टँडींग आनी आमी एकामेकाक करून मागीर वी मूव द कॅरेक्टर टुगेदर. हय मरे सारकें. ओके. एंड आय विश ऑल द बेस्ट रियली एंड एवरीवन ऑल द कास्ट. कित्याक हे जेन्ना 5 पोटां एकठांय येता तेन्ना एक मूड जाता. आनी आयज ही मूड कोणाचेर मारली जाल्यार आयज सायबा म्हणूंक जाता. कळ्ळें. ही आमी सगळीं एकठांय आमची मूड जाल्लेली आहा. आतां लोकांनी ते पिक्चर पळोवन आयज सायबा म्हणूंक जाय. पूण आयज सायबा आमी केन्ना म्हणटा कितें जालें म्हणटकूच आयज सायबा. दुसरो म्हणटा कितें जालें रे आयज सायबा तुका सांगपाचें. सो हें उतर कॉमन आहा. तर हें तुमी पिक्चर पळोवपाचें आनी कोणाक दिसलें जाल्यार कशें आहा पिक्चर आयज सायबा वचोन पळय रे म्हणपाचें. कळ्ळें. ही तुमी मॅसेज धरता सगळ्यांक. आज चड चड देव बरें करून. सगळ्याक बरी दनपार हांव घेता. आनी खरें म्हणल्यार खूब वर्सां पयलीं ही स्क्रिप्ट आयली आनी अनिकेतन म्हाका इंट्रोड्यूस केल्ली आनी तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्ली हे स्क्रिप्टी फाटल्यान कोण आसा, कोणाचो हात आसा, कोणाची स्क्रिप्ट. आनी वी जस्ट डिस्कस आनी जालें. आनी मागीर आमकां दिसलें म्हाका दिसता 2017 आनी ताजे उपरांत जेन्ना ह्या स्क्रिप्टा फाटल्यान जो मनीस आहा तो मेळ्ळो आनी ताजें सपन हांवें पळयलें. आनी खरेंच वालोर. कित्याक ही स्क्रिप्ट बाजारांत जर घाल्ली ताणें जाल्यार खंयच्याय पॉप्युलर लँग्वेजीक जी पॉप्युलर लँग्वेज आहा कमर्शियल लँग्वेज जाका आमी हिंदी म्हणटा, मराठी म्हणटा किंवा सावथ सायडींतली जाल्यार फक्त उबारून उरतली आशिल्ली. ताका जाय ते पयशे घेवन. कित्याक तो ट्रेंड चलता आजकाल. पूण ताजो एक ध्येय आशिल्लो की ही फिल्म म्हाका म्हज्या माय भाशेन करपाक जाय. आनी दॅट इज ऑल वॉट हीज डेडिकेशन इज. आनी दुसरी गजाल हो स्वाभिमान जालो. आनी दुसरी गजाल म्हणटी ज्या बजेटान ताणें हे सिनेमा केला आनी इतलो कंट्रोल दवरून केला की हे गिनीसवाल्यांक आपोवन गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डवाल्यांक आपोवन सांगपा जाय की ह्या बजेटान जो तुमी आतां सिनेमा पळयतले तो ह्या बजेटान जाला. तुमकां अजाप दिसतलें इतलो ताजो. आनी दुसरी म्हणल्यार पाशियेंस. ह्या डिरेक्टराचें पाशियेंस हांवें आज मेरेन खूब कमी मनशांक पळयलां. आनी ज्या मनशान पळयलां ते अशें हिमालयाचेर बी वचून योग करपी किंवा ध्यान करपी असल्याच लोकांक पाशियेंस आसता हें हांव आयकून जाणा आशिल्लो. पूण ह्या मनशाक जेन्ना हांवें सेटाचेर पळयलो खूब डिफिकल्टी आयल्यो. ताणें सहज सांगलें 15 दिसांक सिनेमा केलो. ह्या 15 दिसां भितर ज्यो गोंयांत आमकां अश्यो डिफिकल्टी आयल्यो आनी त्यो डिफिकल्टी कश्यो कॉम्प्रमायज करनासतना ताजेर मात करून कसलेच आमी ताका पळय एज अ आर्टिस्ट म्हणून इतलो त्रास दिला तो त्रास आमचो सोंसून घेवन एक खरेंच असो सिनेमा तुमकां आतां पळोवपाक मेळटलो की म्हाकाय म्हज्या जेन्ना हांव बायोडेटा किंवा म्हजो एक हें आसतलो जावं फाल्यां जर हांव बायोडेटा बरयतलो म्हगेलो बायोग्राफी तातूंत ह्या सिनेमाचो उल्लेख जरूर आसतलो. इतलो बरो काम करपाचे डिसिप्लीन दृश्टीन आनी स्पीड. आनी ज्या स्पिडीन हो सिनेमा जाला ताजे खातीर आनीक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले बद्दल स्टॅनली बाब देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. सो बेसिकली हांव भिजूड म्हणल्यार म्हज्या कॅरेक्टराचें नांव जो भिजूड आसा. आनी म्हाका तेचें एक सपन आसा की स्टेजीचेर परफॉर्म करपाचें. आनी हांवें देखून जेन्ना म्हाका रियलायज जालें की एक्टर जातलो म्हणजे जावचें आहा तेन्ना पासून एक सपन पळयलेलें की एक तरी फिल्म म्हजी थिएटरान रिलीज जावची. हांवें बॉलिवूड ॲड्स केल्यो, मागीर शॉर्ट फिल्म्स केली, म्युजीक विडियोज केले, फिल्म्स केली, पूण फिल्म्स म्हाजे केन्ना रिलीज जावंक ना आजून तागत.
आनी म्हाका अशें बरें दिसता की इतले सगळे करून देखून पयली फिल्म म्हाजी जी थिएटरान रिलीज जाता ती म्हजी कोंकणी फिल्म. ताका लागून देवाका वार्गा दिता पयली. आनी बस की आतां पळोवया मागीर हांव देखून एक्सायटेड आसा. हांवें फिल्म शूट केली पूण अजून कांय पळोवंक ना. स्टॅन सराक सांगतलो की म्हाका दाखय पूण म्हणूंक लागलो की स्क्रिनाचेर पळय. तर आतां हांव देखून पळयता, मातसो नर्वस आसा. जियोचे कॅरेक्टर जशे तुमी आतां पळयतले तेच भाशेन रियल लायफान देखून हांव मातसो तसोच आसा. पूण जियोच्या लायफान सिच्युएशन डिफरंट आसा आनी ती सिच्युएशन्स जो कसो रिएक्ट करतलो ते मातशें म्हाका डिफिकल्ट आसलें. नाजाल्यार जियो आनी म्हाज्यात कांय चड डिफरन्स ना आसा. What about? Hi, I'm Vedika Karkal and I'm Joe's Amrita. You all will watch in a few minutes. I would just like to say that I think destiny has its way and Stan sir got me in on this ride, this crazy ride here, and it's just been amazing acting with these Goan stars and we've been together like a family and we've all put in our everything here and we just have one dream and that is to bring the Goan cinema on the bigger screen and you will be watching it here today. Yeah. Thank you. Basically, Stanley DeCosta, आमचो director, त्याचो background पळोवपाक गेले जाल्यार Stanley has worked in a lot of Bollywood films as an associate director. तेगे ABCD1, ABCD2 ती सगळी सिरीज जी आसा तेजो असोसिएट डायरेक्टर स्टॅनली आशिल्लो. रेमो डिसोजाचो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलर्स इन द रेमो डिसोजा टीम, द डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा टीम. एक सगळ्या व्हडली चॅलेंज ताका आशिल्ली ही फिल्म करपाक बिकॉज 15 दिसां ही फिल्म काबार करपाक जाय आशिल्ली आनी ही इज यूज टू शूटिंग फॉर 40, 45, 50, 60 डेज, मोर देन दॅट. अँड स्केल हिंदीचो आसता तो कितलो व्हडलो आसता आनी गोंयचो आमचो स्केल कसो आसता. पण keeping that in mind without even compromising on single frame, त्याने ही फिल्म ज्या प्रकारे केला एज अ सगळ्या व्हडलो वालोर वता स्टॅनली बाबा. आणि आय रियली थँक हिम फॉर कमिंग एंड डुईंग अ कोंकणी फिल्म बिकॉज वी ऑल आर गोवन्स. आमी मुंबय रावन काम करता. आमकां सदां दिसता आमच्या गोंयांत जेन्ना कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री आमची वयर येतली, आमच्या गोंयांत बॉम्बे आनी वचपाक गरज ना, आमी गोंयांत रावतली म्हूण. ती एक गजाल तकलेर दवरून आमी जी केल्ली तेन्ना तीच पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो. आई साहेबा करतना आसतनाय हीच पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो की आमी आमची कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री कशी वयर घेवन येवपाची आनी आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता. मुंबयत काम करून गोंयांत कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता, हो आमचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा सद्या तरी. आनी मेन एक ही फिल्म पॉसिबल जावपाची न्ही, आमचो प्रोड्युसर आसा हिंगा हनीफ, तो मेन म्हणजे मनीस जो आमच्या फाटल्यान उबो रावलो. आनी सेकंड म्हणजे हांवें रेमोंक जेन्ना ही आयडिया सांगलोली तेन्ना ही सेड लेट्स डू इट. आनी तो एज अ प्रेझेंटर म्हणून येयलो रेमो डिसोजा. ओके, तो आज पावोंक ना हिंगा, तेजे डेट्स मेळोंक नाय आमकां. तो येवपाचो आसलेलो 18th आमकां डेट मेळ्ळी पूण आमची डेट पुश जाली. आज 23rd आमी येयली, सो ही वॉज नॉट फ्री, ही कुडंट कम इट. बट या ही सपोर्ट, विदाउट दिस सपोर्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल. Sir, it will release. आमी कितें केलां जाणा, आतां ही फिल्म न्ही इट्स वर्ड ऑफ मावथाचेर आसाय आमी. कित्याक आमचे प्रमोशन जे आमी कोत्ताय ते मोस्टली सोशल नेटवर्काचेरूच आसाय आमी आजून देखून. आनी हिंगा थिंगा आतां पोस्टर्स लावपाचे चालू जातले. 26th रिलीज जाता तेजे. तर आमी सोशल मिडियाचोच सपोर्ट घेयला आनी लोकांनी आजून देखून बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. तर तितून इट्स वेल एंड गुड. Kevin, you will release on OTT platform also for that? Right now, I'm happy that it's releasing in INOX. So people are going to come and watch on 26th. Holiday time asa, Christmas time asa, because ek vacation ata holiday. And it's a universal film. All children, parents can come, full family can come and watch. It's a family entertainer. And you all will laugh. Swadan म्हण्टाले की comedy picture जावचे. Okay. So एक comedy picture सगळ्यांनी enjoy करचे with their family. With their friends, relatives, please come and watch. While doing this film, केन्ना म्हाजो रोल सोंपतालो हांव पळयतालो जॉन सराचो, दुसऱ्यांचो एक्टींग पळयतालो आनी म्हाका हांसूंक येतालें सेटार बसून. सो आय वॉज एन्जॉयींग आफ्टर शूटिंग ऑल्सो. सो वी ऑल हॅड फन एंड थँक्स टू डिरेक्टर स्टॅनली फॉर गिविंग अस सच अ नायस कॉमेडी, मेकिंग सच अ नायस कॉमेडी फिल्म.
See, Stanley is a friend first, and then the rest of the things. So when he told me about this film, so there was no thinking, and being technically the first film, so he was so involved in the film. I could just watch him run. I think today also you also I'm just running only. So it's like one man show completely going on. So yeah, I've seen the movie because I've done the background score also. So I think after Stanley, I am the one who's seen the movie the most. So I really enjoyed it, like thoroughly enjoyed it. And Konkani, because I think anywhere people from India, Goa is always the heart, you know, like while growing up or whatever. So it's always like coming home. आतां हरीश बाबान सांगलां आपण स्टॅनलीगे फ्रेंड म्हूण पूण फ्रेंड आसतो जाल्यार तेजे भाशेन आसतो कित्याक स्टॅनली बाब गोंयचो अनिकेत बाब गोंयचे सगळे गोंयचे आनी तेगेले बॉलिवूडाक लायफ सेट जालो आहा तरी पूण थिंगसान ते गोंय येताय आनी कोंकणी फिल्म कोत्ताय आनी हांव जाणा हें फिल्म तेणें जे दिसा स्टार्ट केलोलें म्हाका स्टोरी आयडियार सांगलोली ते दिसा सावन आयज पासून तो हें फिल्म घेवन आहा हांव जाणा आख्खें फिल्म घेना आनी तेजे मायन्युटली तो हें करता वो गोंय जल्मोन भायर सेटल दुसरी स्टेटीन तेंगे लायफ सेटल देखून जाय ते कोंकणी फिल्म करताय हें तेंगेलें व्हडपण आनी हो तेगे फ्रेंड गोंया जल्मोना तरूय पूण तेणें कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस केलें हॅट्स ऑफ ए ग्रेट सल्यूट कित्याक कोंकणी फिल्मां प्रोड्यूस करताय तेंका खबर आहा रिकवरी जायना आतां ती रिकवरी जावपाक तुमको आहा हो आमगे प्रेस कॉन्फरन्स इंटरव्यू जाले उपरांत तुमकां सगळ्यांक पडटलें आय सायबा पिक्चर रिलीज जाता 26 एकू फेवर कराय क्रिसमस सिजन आहाय आमी पयशे मोडटायच थोडे पयशे मोड फॅमिली सांगता हें फिल्म चोयाय आनी आमगेली कोंकणी सिनेमा सावथा पडे मातशी वयर वयताय न्हू आमगेली थिंग पावपा एक चान्स दिया कित्याक तेणें पळय मिन्नत केल्या न्हू तेणें फाटल्यान आहा तेणें आमी जाता टायमार ती मिन्नत चोयना हांव गोवणेन पडपा जातालो म्हणजे हितू मिन्नत मायनटली ना 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 आनी हांव जाणा हें पिक्चर तेणें शुटींग काबार जाले उपरांत तो हें पिक्चरूच घेना आहा सो हितू मोग दिन हें कोंकणी पिक्चर केलें तेणें आनी डिफरंट केलें तेणें सो तेका दाखोवपा जाय गोंयांत हे जमनीचे जल्मलोले गोंयकार पुतां कडेन कित तरी जें दुसरी फिल्मांनी जाता तें कोण दाखोवपा जाता पूण फकत तुमी सपोर्ट करूंक जाय कित्याक हे जे सगळे ह्या फिल्मांनी आहाय ते तुमगेले गोंयचे हें गोंय तुमगेलें कोंकणी भास तुमगेली आय सायबा फिल्मूय तुमगेलें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर